आमी दोनिया पातका सोभा आयसी खूब जाता सोबे मासा दुखी होत आसाया पोवीत जाग्या हे सोपून बेटे कोराम कातोया. सोमेस स्पर्जानो ताळयो पेटात, संतोषान आराधन देवाची वाखाणणी करात. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. निमाये मोगाचे उपकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसा चिंतेसां तशें आमची जणकले चिंतेसां आसतली. जावं कोणी तांच्या पासत मागूंक लायला, जावं कोण आपलो वाडदीस समोरमता, आपलो लग्नाचो दीस समोरमता, वो आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटून हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देव सदांच आमच्या सांगाता आसा आनी खास करून आमच्या जिविताचे वादोळांत आमी ताचेर विस्वास ठेवूंक जाय. पूण आमचे असक्त्या लागून, आमच्या पातका लागून आमी देवा कडसून पयस गेलोलीं आसा, ताचेर विस्वास दवरूंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणी आमचे पासत मागून घेवन हे मिसान फावो ते परी वांटो घेवंक आदार मागुया. आमी सगलीं म्हणुया. सोदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बगयो सदांच सांगपाक मरी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कुरपेन आपणावन उजवाडाची भुरगीं केल्याय, तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या संतोशाच्या पोलजोळांत आमी सदां जियेशी कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुतांदुवानो, तुमचेर विरुद्ध मुणगे इजिप्त देशांतले हांव भायर काडलां त्या सगल्या गोराण्याचेर विरुद्ध सोर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास्त लावंक वेतां. आदीं फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बराबर भोंवतात. आपणांक शिकार मेळ्ळो नासतना रानांत शीव गरोज घालता. आपणे कांय धोरी नासतना शिवाचो पेटो किंवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळ्ळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारान तुतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सोर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारान नोश्ट येता. तेच पोरी सोर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक
आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शीव गरोज घालता कोण भियेनासतना रावत. सोर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचे आनी गोमोराचे निसणटण केलें तशें हांवें तुजें निसणटण केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगल्या परी जालीं. तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सोर्वेस्पोर इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेता देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. सोर्वेस्पोराचें उतर देवाचे उपकार आमचो जबाब जातलो. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सोर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सोर्वेस्पोरा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशाक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. सबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सोर्वेस्पोरा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोतीक मनशाचो सोर्वेस्पोराक कांटाळो येता. सबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सोर्वेस्पोरा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळ्ळां. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन करता. सबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सोर्वेस्पोरा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सोर्वेस्पोराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Hallelujah, 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 hallelujah. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातिवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका ओड्यार चोडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी आवचीत इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां ओड्या वेली फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताचे शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हटलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमी इतलीं भिजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाची मनशांनो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंड जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, हो मनीस कोण गाय, वारो आनी दोर्या लेगून ताचें आयकता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां उगडास करता की देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. खास करून आमच्या जिविताचे वादोळान आनी वेळार
हे शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आपल्या शिश्यां सांगाती आसा आनी जेन्ना ते वादळाक सांपडटा ते जेजूक उलो मारता तांकां वाटाय म्हणून आनी जेजू तांकां शिटकायता की तुमचो विश्वास तुमचो भावाट थीर आसूंक जाय आसलो पूण कित्याक असो आल्लोलो आसा. आमचे जिवितान खुबशे फावटी त्रास कोश पिडापीट येता आनी त्या वेळार आमी दुबावता खऱ्यांनीच जेजू आसा खऱ्यांनीच देव आसा म्हजे सांगाता खऱ्यांनीच तो म्हाका राखता. पूण आयचे ह्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास कोत्ता तो सदांच आसा. ताचे आसने आमी भोगूंक आनी फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागोंक जाय ताचे वरवींच आमकां शक्ती आनी घोटाय मेळटली. जे परी आमकां पयले वाचपान आमोस प्रवादी इज्रायल पोरजेक उगडास कोत्ता इजिप्तांतली तुमकां भायर काडून ह्या देवान तुमकां राखलोली आसा पूण आतां तुमी तुमचें वायट जिवीत जियेता आनी वायट जिविता लागून तुमी देवा कडसून पयस केलोली आसा. परत तुमी देवा कडेन येवंक जाय. पूण हें कशें जातलें तांकां जेन्ना ती खऱ्यांनीच ओळखून घेतली कशे भाशेन हो जिवो देव आमच्या सांगाता आसलो आमकां राखतालो आमकां जें कितें जाय आसलें गरजेचें तें आमकां तो दितालो. हें जेन्ना आमी वळखता आमच्या जिवितान तेन्नाच आमी ताका अदीक अदीक रिगून रावंक पावता. रीच कृपा आमकां मिसांत मागुया. गीत गावया C11 पानाचो अंक 30 आनी 2 C11 पेज 32. Amci dana Pezmoro amci città Mantato srico vodana Bodo somiamci mona Mantato srico vodana Bodo somiamci mona Vola, vola, odolam przyszedł wola, utol gocia, boli wola, mata mami tu dziwala. Utol gocia, boli wola, mata mami tu dziwala. म्हजे भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा तुज्या गुटा वरवीं तूं आमचें तारण कोत्ताय देखून ह्या पवित्र देण्यांक सोंपता तसली आमची सेवा जावंक म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा थीर बोरवाश्यान ताच्या मोहिमेवंत येण्यांक ओतरेकता. देखून सर्व देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मरोन सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावात ताचो कूट संसाराच्या सोडवंडारा तुज्या खुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरियन सिमा आमचे गोंडली बापा, सगल्या संस्कारनी घेतोल्ले बारबो तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगले आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक मुखामोळ प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दवरदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगल्या सांता भक्तां बारबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाकाणूंक आनी मुहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी मुहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां थळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेचे भावाताचे दीस काल आमचे कशें पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक तर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मेकपणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गाऊया. D19 पानाचो अंक 50 आणि 7. D19 पेज 57. Duro, Hasanduru, Santos Coro, Cosmos Aitor, Santos Amso, Rupupole, Rukamukso. Hazanamcha, Hazanamcha. Hazanamcha, 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 Hazanamcha. Jaune tuce sormanati, Sadi, Kayangayon, Omrutodi, Kalinada, Komoladi. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराचे उपकार आठोय सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं. ह्या वरवीं सदां तुका प्रिती मोगान एकवटोन सासनांक तोखतात असलो फळ आमी काडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. आनी सोल पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयांत क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच नासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडणेची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांतांव. आमेन. गीत गावया Q4 पानाचो अंक 160 आनी 100. Q4 पेज 166. Kapu aliaralo porwatko polia podo tuji priti tuzo gora tota bapa kara kara bapa moja shanti baka karsanduja. Bapa moja shanti maka kalsanduja.
आमी गीत घेवया A22 पेज नंबर 11 परमेश्वर रासवट चलयता. परमेश्वर रासवट चलयता, ताचेर सगळे मोगाचे परसोळानो स्वर सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता. सोबेस्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोंवती सोमयता. परसोळानो स्वर सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता. सोबेस्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोंवती सोमयता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. समेस्त पोरसानो ताळयो पेटात, संतोषान हाडून देवाची वाखाणी करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. समेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे हे मिस भेटयला फेन फेर्नांदीस, तिचो आज पयलो जल्माचो दीस. देव ताका बरी भलायकी दिवं. आमी खास आमी हे मिस भेटून मागुया. तशें आमची खास मागणी जी आसात हे भावार्थान आमी हे वेळार देवाच्या हातान घालुया. आमी पातकी म्हणटकूच आमी थोडो वेळ शांत रावन आमच्या पातकाचो उगडास धरून आमी देवाचे बोगसणे मागुया. सुपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागून सदांच आंकवार मारयेक सवल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सुरेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावून उजवाडाची भुरगीं केलीं, तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगवत तुज्या स्वताच्या पोरसोलान आमी सदां जियेशी कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवानो, तुमचेर विरुद्ध मुणगे इजिप्त देशांतले हांवें तुमकां भायर काडलां त्या सगल्या घोराण्याचेर विरुद्ध. सर्वेस्पर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. पृथ्वे वयल्यान सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखता. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास लावंक वेता. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बाराबोर भोंवतात. आपणाक शिकार मेलो नासतना रानांत शिव गरज घालतात. आपणे कांय दवरिनासतना शिवांचो पेटो किंवची मारता. पावस पडेन फास मानिना जाल्यार सुकणीं जमनीर पडटा. शिकार मेलो नासतना जमनी वयलो फास कोण तरी काडटा.
शारान तुतुरी वाजयत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत, सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारान नश्ट येत, तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत, सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गरोमाचें निसणटोन केलें, तशें हांवें तुजें निसणटोन केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगल्या पोरी जालीं. तरी तुमी म्हजेशी पोत्तून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेलूंक तयार जा. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्टांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बळाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उनीत कोत्तोल्यांक तूं विडटाय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्या आनी लवटीक मनशांचो सर्वेस्पोराक कांटालो येता. जबाब, तुज्या प्रामाणीक मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळना. भोगतीन तुका वंदूं तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सासणांगी पडून नमन कोत्ता. जबाब, तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराची वाट हांव पोलूनूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मात्या प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका होड्यार चडलो, ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी ओचितूच इतलें खोर एक तुफान उपसारलें. ती किलारां होड्यार वळीन फुटफूट लागलीं, पूण तो न्हिदलेलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेसदूत कित्याक? हलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक दोर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो? वारो आनी दोर्या लेगून ताचें आयकतात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आमी हाची दोनी वाचपां चिंतन आयकल्यात.
ही वाचपा आमकां एक खास संदेश दिता तो म्हणजे देव आमकां केदींच सांडिना तो आमच्या जिविताचो होड्यांत आसा जेन्ना आमी ताचे पयस वयता तेन्ना आमी पोतून येवंक जाय म्हूण आमकां सांगता पयलीं वाचपाक आयकलां आमोस प्रवादी आमोस तो इजरायल पोरचे उगडास कोत्ता तुमी इजिप्तान कोयदी आसलेत पण देवान तुमकां सांडूंक ना व्हडली मिलागे करून तुमकां परतून तुमच्या गांवांत हाडले तरी पूण तुमी तिचें आयकनात तुमी तुमच्या वाटेंत वेतात पातकी जिवीत घेतात प्रवादी म्हणटा आजून वेळ आसा परतून येयात देव तुमची पातकां बक्षितलो आनी परतून तुमकां एके भाशेन आपले बेसांव घालतलो शुभतोन आमी आयकलां एक व्हडली मिलाग आनी मिलाग जाता उदकां एक भाशेन ही मिलागी वरी आमकां देव सांगता देव आमकां केदींच सांडिना दोनी देव आमचे बरोबर स्वताच आसा आमचें जिवीत एक भाशेन एक प्रवास आमी कोत्ता दर्यार आमच्या व्हड्यांत बसून जेन्ना व्हड्याक व्हडले कुडकुडीत आमी जाता जेन्ना आमी जिवीत सादतना आमच्या जिवितान व्हडले अडचणी येतात जेजू म्हणटा भियेनाकात हांव तुमच्या बरोबर यात्रा करता खास आमी ह्या मिसा भेटेन मागुया जेन्ना आमच्या जिवितांत अडचणी येतात आनी आमकां चिंतता की देवान हांव सांडल्यात देव उगडास कोत्ता आमी आमकां तो कितें सांडिना तो आमच्या बरोबर यात्रा सुख यात्रा कोत्ता ही खास देणी आमकां देवान दिवंक आज आमी ही मिसा भेटेत देवा लागीं मागुया आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 देवा उतर आमी घेतला म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रार्थुया सोरेस्परा देवा तुज्या गुटां वरवीं तूं आमचें तारण करताय देखून ह्या पवित्र देण्याक सोबता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेद्रा ससनांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळीं सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आनी आमी ताचें मरण समरूमता जिव्या भावांत ताचें पुनर्जिवन पोवन परगोडटा तीर बरेशेन ताच्या मोहिमेंत येण्याक ओथरेकता देखून सोर देवतां आनी सांतां भोगतां सांगाती थांबोवन आसतना तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सोरेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोयर देखून दवा पोरी तुजे पवित्र आत्म्यान दाणून ही दाणां पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमेजगुस्ताची कूड आनीक रगत कोस मरून सोसूंक तो आपकुशींत पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या शिष्यांक दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच त्यांनी काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिष्यांक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासोल तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट सोम्या तुझे मरण आमी सोमारोगता आनी तूं परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगोडटा. देखून सोरेस्परा सोमेजीवच्या मोन्नांच्या पुनर्पणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालची खायन मागता. सोरेस्पर आख्खे पुस्तात पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप सिमो आमच्या गोवली बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांड संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्ताची काकलूत कोण मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन रुतां आनी सोकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासण जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थना दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाई आमकां दी. सुने सुखाक आनी आमच्या सुंदर युगसयेनेक बरोशेन अंततल्या आमकां तुज्या उदा काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासनांच्या सासनांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती. शेळेच्या जेवणा आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं
सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोतमातां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतणीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तुज आसले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां तुजी सोरशिल्लो कोर्सरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. आमी गीत घेवया D35 पेज नंबर 66 परमेश्वर म्हाका चोरयता. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना. पांच विचार तुजी चड व्हडा थंय म्हाका विसवतू दिताय तोंडांत कसोरी पावयताय तोंडांत कसोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना. प्रार्थुया सोरेस्परा आमी भेटयलोली आनी शेवलोली देवीक बोली आमकां जिवान भरूंक ह्या वरवीं सदां तुका प्रितीमोगांत एकवटान सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुपुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनियात देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणे. सांत फ्रांसिस्क शावेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोवलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे दिन्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवें बापाक वाकाडटा. आमेन. आमी गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक
A116, Come Ring Out Your Joy, page 53. A116, page 53, Come Ring Out Your Joy. Come, ring out your joy to the Savior. Hallelujah, hallelujah. Hail the rock who rescues his people. Amen, hallelujah. Let us come before him with thanks and with songs of joy. For he is a king high above other gods, the Lord of the earth and the heaven. Come, ring out your joy to the Savior. Hallelujah, hallelujah. Hail the rock who rescues his people. Amen, hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, God is our loving Father and Mother, and He takes good care of us, each one of us, His beloved. And sometimes in the storms of life, we pray to Him through Jesus, Mary, and saints. And we think He is far away, distant, not listening to our prayer. He is there with us. He has promised us He will be there with us till the end of times. It is we who run away from Him, we who cannot accept God's love. So let us reach out to God knowing He's there with us. Also ask pardon for the times when we failed to have faith in God and did what we are not supposed to do and did not do what we are supposed to do. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy, for on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
A reading from the prophet Amos. Hear this word that the Lord has spoken against you, O people of Israel, against the whole family that I brought up out of the land of Egypt. You only have I known, all the families of the earth. Before I will punish you for all your iniquity. Do two walk together unless they have agreed to meet? Does a lion roar in the forest when he has no prey? Does a young lion cry out from his den if he has taken nothing? Does a bird fall in the snare of the earth when there is no trap for it? Does a snare spring up from the ground when it has taken nothing? Is a trumpet blown in a city and the people are not afraid? Does disaster come to a city unless the Lord has done it? For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? I overthrew some of you, as then God overthrows Sodom and Gomorrah, and you were as a brand plucked out of the burning. Yet you did not return to me, declared the Lord. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsive Psalm. Lead me, Lord, in your justice. Lead me, Lord, in your justice. You are no God who delights in evil. No sinner is your guest. The boastful shall not stand their ground before your eyes. Response. Lead me, Lord, in your justice. All who do evil you despise. All who lie you destroy. The degradeful and those who shed blood the Lord detests. Response. Lead Lead me, Lord, in your justice. Yet, through the greatness of your merciful love, I enter your house. I bow down before your holy temple in a way of you. Response. Lead Lead me, Lord, in your justice. Kindly stand for the gospel acclamation. I long for the Lord, in his word I hope. Cleanse my heart and my lips that I may proclaim the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory be to you, O Lord. At that time, when Jesus got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea,
so that the boat was being swamped by the waves. But he was asleep. And they went and woke him, saying, "Save us, Lord, we are perishing." And he said to them, "Why are you afraid, O you of little faith?" Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And the men marveled, saying, "What sort of man is this, that even winds and sea obey him?" The Gospel of the Lord. Praise to To you, you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Dear brothers and sisters, Helen Keller was blind, deaf, and dumb. One day, as a child, she climbed a tree and waited in its branches while her teacher went to the house to bring the picnic lunch. Suddenly, the wind started blowing fiercely. The tree began to bend and sway its branches violently. Helen wrote in her autobiography, "I crouched down in the fork of the tree. The branches lashed about me. And just as I was thinking that the tree and I should fall together, my teacher seized my hand and helped me down. I clung to her, trembling with joy." Now, this story illustrates the kind of fear which gripped the apostles during the storm. It also helps us appreciate their peace and joy when Jesus stilled the storm. Through this event, Jesus teaches the disciples an important lesson about faith and trust in God. He is the Lord of the universe, of nature. He could calm down the violent storm and calm down the waves. So in our daily lives too, we too face many storms. Sometimes we may feel that God is silent or far away, just as the disciples felt when Jesus was sleeping in the boat. Many times we fail to recognize God in our life. But in the gospel reminds us that the Lord is always with us. Even when we do not immediately see His action, He remains present and cares for us. What He asks from us is faith, a faith that trusts in His power and love. When we place our lives in God's hands, He can calm the storms in our hearts and fill us with peace. Lord, when the wind grows violent and when the waves threaten to engulf us, stand up in our boat and say, "Be still."
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your We hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. The time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, a bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. With the help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. Amen. Page 144, D100. Come to my Father, D100. Come to my Father through me. Come to my Father through me. I'm the way, the truth, and the life. Come to my Father through me. Do not let your hearts be troubled over things you shouldn't bother. Just trust in my Father one and me, and all things will follow. Come to my Father through me. Come to my Father through me. I'm the way, the truth, and the life. Come to my Father through me. Come to me, all who labor and are burdened, and I will refresh you, says the Lord. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts,
we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes his/her petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you. We praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.